नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 186 पंचायतीक 80% वयर गांवकार मतदानाक सरले भायर। 2 बूथ एकठांय केल्ल्यान मतदान स्लो। 5000 उमेदवारांचो फुडार केलो सीलबंद। अपवाद सोडल्यार मतदान शांतीकायेन। 2 वॉर्डाचे मतदान एकाच बुथार केल्ल्यान कोफुसांव। कांय कडेन वाद। उसगांवां पयशे वाडटना धरले। बाराभूमी धनगरांचो बहिष्कार। केंद्रान रेंव काडपाक थारायता मार्गदर्शक तत्वां। मायनर मिनरलांक मायनिंग सर्व्हिलन्स सिस्टम आनी स्टार रेटिंग चालीक लावपाचोय प्लॅन। म्हत्वाचे मिटिंगेक गोंयचो एकलोय ना। व्यापारी, उत्पादक, रेस्टॉरंटाक 75 लाखाच्या टर्नओव्हरा मेरेन कंपोजिशन टॅक्स। मर्यादा 25 लाखांनी वाडयली। इन्सुलिन देंवले। खाणाचे 66 वस्तूचे मोल देंवयले। जीएसटी काउन्सिलाचे निर्णय। राष्ट्रपतीचे वेंचणुकेत गोंयच्यान एनडीए उमेदवाराक बहुमत। बीजेपीचे आमदार खासदार धरल्यार मताचो व्हॅल्यू 56%। युती आमदार धरल्यार 62%। वोट व्हॅल्यूचेर खासा रिपोर्ट। आणि आयसीसी चॅम्पियनशिपीत दक्षिण आफ्रिकेचे भारताक 192 रनाचे टार्गेट। सेमीफायनलीक पावंक भारताक जिखप चुकना। भुवनेश्वर आनी बुमरान काडल्यो 2 विकेटी। 3 रन आउट। एकशे 86 पंचायतींतल्या 1450 वॉर्डांनी मतदान शांतीकायेन, मात बरेच स्लो जाले। पावस आसूनय मतदान केंद्राचेर बरीच यो वच दिसली। 80% वयर गांवकार भायर सरले। बॅलेट पेपर आनी कांय वॉर्डाचे वोटिंग बूथ एकठांय केल्ल्यान मतदान बरेच स्लो जाले। कांय कडेन कोफुसांवाय जाली। 55 पंच पयलींच बिनविरोध आयल्यात। 16 वॉर्डांनी मतदान 1 जुलयाक। 5223 उमेदवारांचो फुडार सील जाला। निकाल मंगळारा। Up to 4 p.m., the polling percentage was 74.24. And looking at the trend, we hope that by the end of the poll, the percentage touches somewhere around 80. Last 2012 elections, it was around 81%. Poll is going to decide the fate of 5,223 candidates, 5223 candidates who were in the fray for 1450 wards. The poll has been peaceful, free from any incident. There was no report for violation of model code of conduct. It is an issue of secrecy basically. The number is electors voter number, serial number is noted on the counterfoil. Counterfoil of the ballot paper. That is as per law. That is as per rule. Along with the ballot boxes at the strong room. Nobody will carry the marked copy along with them. आयतारा सकाळी 8 वरांचेर पंचायत मतदानाक सुरवात जाली। 6400 सरकारी कर्मचारी आणि 2400 पुलीस फोर्स इलेक्शना खातीर डिप्लॉय केल्यात। आयतारचे वेंचणुकेत वट्ट 7,49,685 मतदार 1450 वार्डांतल्या 5223 उमेदवारांचे भवितव्य थारायतले। पंचायत मतमोजणी मंगळारा 13 तारखेक आसा। आमच्या गोंयच्या ग्रामस्थांक विनंती करता की सगळ्यांनी आपल्या घरांसून भायर येवन
हांगा येवन वोटींग करपाचें. तुमी तुमचें वोट म्हत्वाचें, वोट वेस्ट करूं नाका. जो तुमकां दिसता रायट कॅन्डिडेट आसतलो तेकाच तुमी वोट करा. वोट करप हो तुमचो हक्क. अवश्य वोट करा आनी तुमच्या रायट कॅन्डिडेटाक निवडून हाडा. Contesting for the Old Goa Panchayat village, and I am from ward number 3. Right now the percentage is 27%. There are more people coming, and due to the rains there are less people here. So I request all my voters, kindly come and vote, cast your vote, because each vote counts. पळय हिंगा सद्याक आयज 4 इलेक्शन आहा. बाकी जे OBC जालो आहा ती 1 तारखेर जुलयाचे. आतां 4 इलेक्शन आहा. म्हाका दिसता म्हाका हिंगा कसली डिफिकल्ट म्हज्या गांवांत, कित्याक जे कॅन्डिडेट बसल्या ताका लोकांनी बसयल्या. लोकांनी बसयले कित्याक तेच वावर आहा ह्या गांवांत. ते 2 पाट 3 पाट निवडून दिले बेश्टे निवडून येवना. बरे लोकांची सेवा केल्लो आहा. गांवांत लोक पिसफूल जियेता. ह्या गांवांत आमी कॉन्क्रीट जंगल केलें ना. डेव्हलपमेंट म्हणून बिल्डींग हाडून कॉन्क्रीट जंगल केलें ना. त्या गांवांत सुसेगाद जियेता. आतां थोडे जाण कोण कितें पॅनल केला डेव्हलपमेंट फ्रंट म्हणटा. डेव्हलपमेंट फ्रंट म्हणटा हांव आयज कालवा उतर आयकलो पेपराचेर. ह्या गांवांत डेव्हलपमेंट फ्रंट म्हणटा ते हेंचो ह्या गांवांक मात्तूय कॉन्ट्रिब्युशन ना. जे धंदे चलयताय इलिगल चलयताय ते पॅनल घेवन बसूना. ते आपल्याच्या आपल्या सत्या बसोवपाक फुडें सरल्या. गांवांच्या पासत कांय ना. आतां ते कोणे गांवांत धंदो करताय न्हू ते कॉन्ट्रिब्युशन कितें आहा म्हाका दिसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कांय अपवाद सोडल्यार चडशे मतदान थंडपणान जाले. 2-2 वॉर्डाचे मतदान एकाच बुथार घेतिल्ल्यान कोफुजांव जावन वादाक कारण जालें. उसगांवां राती पयशे वाडटा म्हूण तणाव जालो. गाडी आनी तिगांक धरले. पुलीस फोर्स आनी फ्लायिंग स्क्वॉडाक मध्यस्थी करून एक्शन घेवची पडली. धारबांदोड्या धनगरांनी मतदानाचेर बहिष्कार घालो. नजर मारुया पंचायत इलेक्शनांतल्या वादाचेर. कितलेशेच कडेन एकाच बुथार 2-2 वार्डांचे मतदानाची व्यवस्था केल्ल्यान एकाच बॅलेट बॉक्सांत 2 वार्डांची मतां पडटालीं. लोकांक ती व्यवस्था तितली मानवल्ली ना. मात वार्का वोटर मातशे चडूच फुर्योज जाले. 2 wards, 1 ballot box, 1 paper. Okay? And so much of inconvenience for all the voters. Nearly they had to stand for 2 hours in the big queue and empty stomach. They came for mass. From there they came directly for voting. Empty stomach they had to stand. What is this? One ward should have 1 ballot box. I don't know counting how much time it's going to take. This is all unorganized. You need to organize all this. It's a big mistake of the government. We should have 2. Which ward is it? Which ward? Ward 6, 7. Even in other thing also 1, 2 also same way. Varka. They should be having 2 different ballot boxes. What is this? At least now it is cleared. It was a big chaos in the morning from 8 o'clock. The crowd cleared now. 11 o'clock the crowd is cleared. They should have organized 2 booths, 1 for 6 and 1 for 5, and made 2 ballot boxes. So आमगेलें कितें जालां, एक बॅलट बॉक्सान 5 आनी 6 दोनी वॉर्डां वोटींग एक बॅलट बॉक्सान घालपा लायला. सो ताका लागून पब्लिकाक बरें डिले जाली. सिनियर सिटीजन जालें. जायते लोक अशें करून चाव बी पिनासतना मिसा आसतना अशी वोटिंगाक रावले. तांकां व्हेरी बीग प्रॉब्लेम जावन डिफिकल्टीज जाली. राया मतदानाक लायनीत राविल्ले कडेन दोगा बायलांचे पेटले. Casting my vote. I came outside. She was abusing my sister. I went and I questioned her. Why are you abusing my sister? Who was abusing? One lady was abusing Andre Quadro-Savan. She started abusing my sister. I was like, why are you abusing? And she came to hit my sister. And she came in so close with so much of power. She tried to push me away. And then I caught her. I was like, why are you pushing? And she started hitting me. And she dragged me on the entire floor over there. And see what she did to me, and she scratched me all over my hand and my face.
And even her husband, that person who's standing over there in the blue color shirt, he came and he abused her. He came to hit us. And there was one more guy, I don't know his name right now, even he started abusing us. And there were 2 other girls also, I don't know their name, but they started abusing her. There was one more lady, even they started abusing. Unless you can ask, even this lady got hurt. That's why we call the police. What we can do? We cannot do anything. It's always like this in Goa. You lodged the complaint? Yeah, she already called the police, so then we will go. So what happened? Exactly what happened? Exactly, sir. See, we were in the line. My sister went in, she voted, and I was also in the queue about to go. So one lady just taunted me. I just asked her what you said. Then I don't know, the other lady, she just come forward and what is your problem like this? And just pushing. Then my sister said, what is your problem? Then she just grabbed my sister and just pulled her. बेतोडा निरंकाल कोंची कोडार पंचायतीचे कोडार बूथ आणि कुंभारवाडा बूथ आयत्या वेळार इंटरचेंज केल्ल्यान लोक चाळवले, लोकांचे हाल जाले. आमकां एक्चुअली हे वोटींग आमकां हांगा आशिल्लें कुमारवाड्यार. तेणें रातये भितर कितें केलें खबर ना, 7 आमकां न्यूज मेळ्ळो तुमकां वोटींग कोडार म्हण. आनी कोडार सावन कुमारवाडा नियरली म्हळ्यार 7-8 किलोमिटर आसा. तेन्ना लोकांक बरें त्रास जाल्ले आहाय आनी हेजे हो रिजल्टाचे पासून बरो वायट परिणाम जावपाक शकता. आमकां रातीच कळ्ळां केन्ना चेंज जालें तें आमकां खबर ना. रातीच आमकां कळ्ळां. आमी 7 जाल्यार आमकां आपोवप हें पयलें हिंगा रातीच चेंज जालें. आतां ते लोक हांगा पावता आनी हांगसर लोक थंय हांगसर लोक थंय वचपा आनी थंयसर लोक हांगा म्हणटाय ते. आज हांगा कोडार 11 नंबराच्या वार्डाचें वोटींग आसा, पूण राती आमकां 11:30 सांगता हांगासले ऑफिसर की तुमी सगळ्या लोकांनी वचून कुमारवाड्यार वोटींग करपाचें म्हणून. आतां हांगा जवळ जवळ 642 वोटींग जाणटी आसा आनी हो वार्ड आसा इतलो स्कॅड आसा की भायर रिमोट हितूनय आसा. तेंच्यांनी आतां कशें म्हणून करपाचें? पावसाचे दीस हें पर्पजली केलां गव्हर्मेंटान काय हे ऑफिसर आसा ते निश्काळजीपणा ऑफिसराचें म्हणून कांय कळना आमकां. आनी थंयच्या लोकांनी हांगा येवपाचें. वचपाक हो सामको नेरो रोड, पावसाचे दीस, अशे परिस्थितीन हे वोटींग करपाक लोकांक बरेंच मुश्कील जाल्लें आसा. लोकांक सामकेच लोक संभ्रमान पडलेले आसा आनी अशे परिस्थितीन लोक आतां सबंद शिपडोवन पडले. आतां जवळ जवळ आमकां 100 कॉल येयले, आमी दाबाळीन पावले. कोण म्हणटा आमी परत गोवन निरंकाला बेतोड्या पावले, कोण इंडस्ट्रियल इस्टेटीन पावले. सोदीत आसा लोक. हें कित्याक जालां, कोणें केलां हेजेर इन्क्वायरी जावची. हय, तांचेर पनिशमेंट जावपाक. उजगांवार राती कडेन पयशे वाडटाना बोवाळ जालो. निमणे एक गाडी आणि 3 धरले. प्रकरण निस्तरता म्हळ्यार फातोड जाली. तर आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की हांगासर विलियम पयशे वाडपाचो आसा कळ्ळें न्ही. तर त्या खातीर आमी हांगासर आमच्या गांवांत वाड्यार येयले. पळय जाल्यार गाडी एक पयशे वाडटा तेन्ना आमी पळयली कळ्ळें न्ही. त्याच बरोबर आमकां अशे थोडे पयशे वाडलेले आसा कळ्ळें न्ही. ते सविस्तर तुमकां सांगतले. आनी आमी ती गाडी पयशे वांटून वयता आसतना आमी ती गाडी हाडिल्ली आसा कळ्ळें. त्या गाडयेन ते पयशे आसा एनवलप बी आसा कळ्ळें न्ही. तेन्ना आमकां जो पयशे कोणी वाटल्या ताका एक डिस्क्वॉलिफाय करपाचो, नाल्यार आमकां फाल्यां नाका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.